ही कोणाची स्टॉलां कोण चलयता, कोणाक रेंटाक दिले, कोणें आनी कितें केलें तांचे लागीं तो टोटल डेटा काय ना. सो टोटल डेटा नासतना हे आतां हिंगा हे मेस नियरली अबाउट मोर दॅन 16 इयर्स चल्लेले आहा. आतां स्टार्टींग इनिशियल स्टेज जेन्ना स्टार्टींग केलें पळय अबाउट 16-17 इयर्स बॅक तेन्ना जो कितें पयसो घेतलेलो कितें घेतलेलो पळय तेच रेंटाचेर तेच रेटाचेर ते अजून पर्यंत चलता. आतां तातूंत कितें जालां प्रेझंट पयशे जाल्यार हिंगा जी स्टॉल्स आहाय ती स्टॉलांचेर ओनरशीप कोण आनी चलयता कोण तें खबर ना. आनी बरें हिंगा आतां कितें जालां इट इज बिकम अ टोटली मेस्ड अप स्टेट. कोण फुलां विकता पूण ते फुलांच्या जाग्याचेर कोण मडको घेता, कोण रेस्टॉरंट चलयता, कोण हॉटेल चलयता, कोण च्यायेचो गाडो चलयता आनी फाटल्यान ताचे गोडावन केल्लो आहा. सो हे सगळे रॉंग थिंग्स चल्ले. अंडर द माउथ म्हणटे भाशेन तांकां दिश्टी पडना, अंडर द आयज कळ्ळे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका SGPD सांगपाक सोदता तेच पयलीं सद्या इलिगल आसा मिन्स सेटींग. सो तांकां कशें करून दिश्टी पडटलें कोण लिगल आसा कोण इलिगल कितें चलयता ते डेटा ना म्हणटा कित्याक डेटा आसपाना. आज जेन्ना तुमी सावथ गोवा प्लॅनिंग डिपार्टमेंट आसा जाल्यार तुमचे कडेन डेटा कसो ना. सो इट इज बेटर नाव वी ऑल द पीपल हॅव कम बॅक ऑन द रोड्स आनी आमी रस्त्यार येवन हें कितें पळय दाखयतले आमी. SGPDAचो मेंबर सेक्रेटरी म्हणटा हे सगळे विशय मिटिंगेक चर्चेक आयल्यात. जे गाडे वापरिनात तांचे कडल्यान ताबो रोखडेच काडून घेतले. Some people have paid but not full amount. So again in the recent authority meeting now we have taken decision. Many stalls which are allotted but not using there. It is vacant actually, but it is allotted to someone. So authority decided to identify those stalls which are not occupied, and we are decided to issue a notice, final notice, and we want to evacuate from them. We want to take back those stalls. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.